आल्दिया द गोवाचे भरती रेषेवेले वादग्रस्त बांदकाम बेकायदेशीर असो निकाल हायकोर्टान बुधवारा दिलो। मात आता हे बांदकामाचेर कितें कारवाय करची हे विशीं दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठामंदी मतभेद आसात। एक न्यायाधीश म्हणटा हे बांदकाम मोडचे, जाल्यार दुसरो न्यायाधीश म्हणटा तांकां 25 लाखांची फायन मारून सोडचे। मुंबई हायकोर्टाच्या गोय खंडपीठाचे जस्टिस रोशन दळवी आणि जस्टिस FM रेसाच्या खंडपीठान आल्दिया द गोवाचे वादग्रस्त बांदकामाचेर बुधवारा निर्णय दिलो। न्हंयचे भरती रेषेच्या 50 ते 100 मीटर वाठारांतल्या आल्दिया द गोवान केल्ली बांदकामां बेकायदेशीर हे कोर्टान निकालात स्पष्ट केला। जस्टिस रोशन दळवीच्या निरीक्षणाप्रमाण बरेच सरकारी अधिकाऱ्यांनी कायदो गुठलावन दवरलो आनी ताका लागून ही बांदकामां येवंक पावली। कोर्ट असले गजालीचेर आडनदर करपाक शकना। भरती रेषेसावन 100 मिटरा भितर केल्ल्या बांदकामाक दिल्ली ऑक्युपन्सी बेकायदेशीर आनी ताका लागून ती सगळी बेकायदेशीर बांदकामां मोडची अशें जुईज रोशन दळवीन म्हणला। जस्टिस FM रेस मात बांदकामां मोडची हे मताचो ना। ह्या गुन्यांवा खातीर ताणें फक्त आर्थीक दंड फर्मायला। बिल्डराक 25 लाखाचो दंड घाला, तातूंतले 5 लाख याचिकादाराक फारीक करचे आनी उरिल्ले 20 लाख सरकारी तिजोरेंत भरचे म्हूण सांगला। राज्यांतलो दर्यादेग वाठार आनी पर्यावरणाचो सांबाळ करपा खातीर हो पैसो वापरचो अशें जस्टिस रेईजान म्हणला। शार आनी नगर नियोजन आनी थळाव्या पंचायतीन भरती रेषेवेले बांदकाम कायदेशीर काय ना ते थारायले उपरांत ह्या वादग्रस्त बांदकामात हॉटेल चालू दवरप काय ना ताचेर गोंय दर्यादेग वेवस्थापन अधिकारिणीन परत विचार करचो असो आदेश न्यायाधीश रेसान दिला। प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार। तरुण तेजपाल सडावेले जेलींतल्यान मोबायलाचेर दिल्लींतल्या पत्रकाराकडेन उलयतालो। ही खबर दिल्लींतल्यान पुलिसांक कळ्ळी। ते उपरांत जेलीचेर धाड घाली आनी तेजपालाकडच्यान मोबायल आनी सिम कार्ड जप्त केले अशें मुख्यमंत्री पर्रीकारान उलोवन दाखयला। वास्को चिखल्या एका कार्यावळीन तो हे उलयलो। चली पत्रकाराचेर बलात्कार केलो म्हूण तेहलकाचो आदलो एडिटर इन चीफ तेजपाल कादियान आसा। ताचो आदोगाद म्हणटा मोबायलाचे केशीन पुलिसांनी तेजपालाक आडकयला। जेलींच्या अधिकाऱ्यांनी सडा जेलीचेर आयतारा धाड घाल्ली। थंय तेजपालाचे सेलांतल्यान 7 सेल फोन जप्त केल्ले। तेजपालाचे सेलांतल्यानूय एक मोबायल मेळिल्लो। क्रायम ब्रांच म्हणटा मोबायल आनी सिम कार्ड तेजपालाकडच्यान जप्त केला। धाड घाली तेन्ना तो मोबायल लिपयतालो। धाड कित्याक घाली म्हूण विचारल्यार ती नित्याची म्हूण अधिकारी मिडियाक सांगताले। कोर्टाकूय क्रायम ब्रांचीन तेच सांगला। मात मुख्यमंत्री पर्रीकार वेगळेच उलयता। तेजपाल खंय जेलींतल्यान दिल्लींतले पत्रकारांकडेन उलयतालो ते कळ्ळें म्हूण धाड घाली। There are people who reported to us from Delhi that he is speaking to reporters in Delhi every day morning. कोणे आणि कोणाक सांगले ते हांव सांगिना, but intelligence came from Delhi press that he is speaking to Delhi newspaper on daily basis. That is why raid was conducted. It is not ordinary जाले ते अशें न्ही। हांव फक्त एक कित्याक सांगता, बरे सगळे कडेन लोक आसतात, जे बरे प्रेसांतले लोक आहात तांच्यांनी आमकां फिडबॅक दिलो की हो तुरुंगांच्यान फोन करून उलयता। पर्रीकारान शिक्षण माध्यम धोरणाचोय विशय काडलो। तो म्हणटा सरकारान हो निर्णय घेवंक नाशिल्लो जाल्यार आंदोलनां चालूच उरपाची आनी शिक्षणाचे खळे जावपाचे। MOIची जी पॉलिसी आहा म्हजी स्वता हांव चड उलयना भितर, पण इतलेंच सांगता म्हजे स्वताच्या कन्विक्शना प्रमाणे ना की आय बिलीव दॅट मातृभाशेनूच शिक्षण हें बेस्ट म्हणून। पण गोंयांत जर तूं सगळे लोक एकत्र रावतले जाल्यार देर वॉज सम कॉम्प्रोमायज हॅड टू बी वर्कड आउट, अदरवायज देर वूड हॅव बीन फायट्स, देर वूड हॅव बीन कन्फ्युजन, chaos. एज्युकेशन सेक्टर डेव्हलप जावंक शक्यच नासलें। डेली एजिटेशनां आसतलीं, पेरंटांक भुरग्यांक घेवन खंय तरी आझाद मैदानाचेर वचचें पडटलें, नाजाल्यार लोहिया मैदानाचेर वचचें पडटलें। प्रुडंटा खातीर दिशांत परब। लोकसभा वेंचणुकेची आचारसंहिता तेंकली म्हूण सध्या गोंयभर वता वता थंय ताकतिकेन उक्तावणां आनी बुन्यादी फातर घालप चल्ला। मंगळारा मुख्यमंत्र्यान दिसभर लागून 6 कडेन फातर बसयले। तातूंतले 4 मुरगांवां, 5वो पर्वरे आनी 6वो मडगांव। दाबोळे ग्रेड सेपरेटर, कासावले प्राथमीक भलायकी केंद्र, चिखले पंचायत घर आनी जॉगस पार्काचो फातर मुख्यमंत्र्यान घालो। दाबोळेच्या ग्रेड सेपरेटराचें काम डिसेंबर मेरेन पुराय जातलें अशें पर्रीकारान सांगलें। We modified the design in such a way that functionally we achieve the same result, but the cost has come down to 41 crores. So it's a direct saving of 34 crores. Almost 55% of the original cost. So once soil testing is done, then they will start concreting. So first, सगळे complete, order issued. Commissioning official date is 15 December, but I will try and complete it by October, one and a half month prior to that.
कासावलेच्या सध्याच्या प्राथमिक भलायकी केंद्राचो दर्जो वाडोवपा खातीर कामा खातीर पर्रीकारान फातर घालो. ह्या वेळार मंत्री अलिना साल्ढानाय आसली. मुरगांवांतलो येरादारीचो प्रस्न सोडोवंक फ्लायओव्हर बांदतले आनी ह्या कामाक 4-5 म्हयन्यांनी सुरवात जातली अशें पर्रीकारान सांगलें. तो चिखलेच्या पंचायत घरा खातीर बुनयादी फातर बसोवपाच्या कार्यावळीन उलयतालो. आतां आमी हातान घेतला तें डेव्हलपमेंट वर्क 284 crores डायरेक्ट फुडें गेलो की डायरेक्ट ब्रिज हातून वतलो, MPT वतलो आनी ताका 2 फाटे आसतले मुरगांवान आनी वास्कोन लोकांक देंवपाक किंवा चडपाक. 284 crores काम फुडल्या 4-5 म्हयन्या भितर चालू जातलें आनी 1.5-2 वर्सां भितर सोंपतलें. पर्रीकारान चिखले वाठारांत जॉगर्स पार्क बांदपा खातीरूय फातर घालो. ह्या वेळार मंत्री अलिना साल्ढाना, आमदार कार्लोस आल्मेदा, मॉविन गुदिन्होय आसले. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर दिशान परब. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.